नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आकेबाईश ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंचांनी मारली दाणी। लोक फुरियोज, ग्रामसभा अर्देर सोडून गेले घरा। गोंयांत अंदू चड पावसाची नोंद आतां मेरेन पुराय राज्यांत 125.92 इंच पावस। सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस। फाटल्या 5 वर्सांत राज्य सरकारान सर्वोच्च आनी उच्च न्यायालयान सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर मोडले 66,88,000 रुपया। मंत्री आलेक्स सिकेराची विधानसभेंत लेखी जाप। गोंयच्या दोनूय विमानतळां वेल्यान वट्ट 34.42 किल भांगराची तस्करी। केंद्रीय वित्त खात्याच्या राज्यमंत्र्याची लोकसभेंत लेखी जाप। गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच मेळपाक शकता जीआय टॅग। प्रक्रिया सुरू। पोरू 5 उत्पादनांक मेळिल्लो जीआय टॅग। सेगीत पडपी पावसाचो सुपारीच्या पिकाक बसलो फटको। लुकसाण भरपाई दिवची बागायतदारांची मागणी। आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत अंदू वर्सांत चड प्रमाणांत पावस पडला। आतां मेरेन पुराय राज्यांत 3,198.6 मिलीमीटर म्हळ्यार 125.92 इंच पावसाची नोंद जाल्या। सरासरी पावसा परस अंदू 55.5% चड पावस पडला। फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत उटंगराचो पावस चालूच आसा। फाटल्या 24 वरांत वट 45.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। उत्तर गोंयांत 3,301 मिलीमीटर म्हळ्यार 129.96 इंच जाल्यार दक्षिण गोंयांत 3,108.1 मिलीमीटर म्हळ्यारूच 122.36 इंच पावसाची नोंद जाल्या। सांग्यार सगळ्यांत चड म्हळ्यार 106.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। ताच्या फाटोफाट केप्यां 85 मिलीमीटर पावस पडला। उपरांत काणकोणांत 64 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। मडगांव 52 मिलीमीटर, फोंड्या 48 मिलीमीटर, वाळपय 39.8 मिलीमीटर जाल्यार पेडण्यां 37.4 मिलीमीटर पावस पडला। तशेंच दाबोळे 33 मिलीमीटर, पोन्ने गोंयांत 28.4 मिलीमीटर, सांखळे 24.6 मिलीमीटर जाल्यार म्हापश्यां 7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। तुम्ही जाणा आसतले गोंयांत ह्या वर्सा खूप असो पावस पडलेलो आसा। जाल्यार आतां ऑगस्टाच्या सुरवातेकूच समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 125 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो आसा। जाल्यार समज मिलीमिटरान पळयले जाल्यार 3,198.6 मिलीमीटर गोंयांत पावस पडलेलो आसा। ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 125.92 इंचीस गोंयांत पावस पडलेलो आसा। जो वार्षिक जो पावस आसा त्या पावसा पेक्षा ह्या वर्साक 55.5% इंचीस पावस चड आसा। आनीक फाटली 24 वरां तुम्ही जाणा आसतले खूप असो पावस गोंयांत पडलो। तेन्ना सांग्यार समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 106.2 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा। केप्यां समज पळोवपाक गेले जाल्यार 85 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा। काणकोण समज पळोवपाक गेले 64 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। मडगांव पळोवपाक गेले 52 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। पोंडा पळोवपाक गेले जाल्यार 48 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। वाळपय पळोवपाक गेले जाल्यार 39.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। पेडण्यां पळोवपाक गेले जाल्यार 37.4 मिलीमीटर पावस पडला। आनीक दाबोले पळोवपाक गेले जाल्यार 33 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। सांखळे पळोवपाक गेले जाल्यार 24.6 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। तशेंच म्हापशें पळोवपाक गेले जाल्यार 7 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। नॉर्थ गोवा समज जर पळोवपाक गेले जाल्यार 3,301 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। आनी इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 129.96 इंचीस जातात। तशेंच साऊथ गोवा समज पळोवपाक गेले जाल्यार 3,108.1 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। तशेंच समज आमी ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 122.36 इंचीस पावस पडलेलो आसा। गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर, पणजेच्यान। फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजे जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च तशेंच उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर वट्ट 66,88,000 रुपया खर्च केल्यात, अशी लेखी जाप मंत्री आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेंत दिली।
फाटल्या 5 वर्सांत म्हणजेच जुलय 2019 सावन राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांतल्या वकिलांचेर 15,16,420 रुपया जाल्यार उच्च न्यायालयांतल्या सरकारी आनी खाजगी वकिलांचेर 51,71,500 रुपया अशे एकूण 66,88,000 रुपया खर्च केला. कांय वकिलांनी बिलां सादर करूंक नाशिल्ल्यान ही रक्कम सरकारा कडल्यान देणे आसा. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमो हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी ही लेखी जाप दिल्या. गेल्या 5 वर्सां भितून सरकारा कडसून जे वकिलांचेर खर्च कितलो जालो असो प्रश्न विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव बाब हांणी उपरासलेलो विधानसभेत. ताका जाप दितना कायदा मंत्री आलेक्स सिक्वेरा बाब हांच्यांनी जाप दितना सांगलें की फाटल्या 5 वर्सांत 2019 पासून आयज पर्यंत फाटल्या 5 वर्सांत सरकारा कडसून वकिलांचेर 67 लाख रुपीज खर्च जाला. हो खर्च जो आसा तो सुप्रीम कोर्टान जे वकील आसात त्यांचे आणि हायकोर्टान जे वकील आसात सरकारी आणि खाजगी ह्या दोन्ही सगळ्या वकिलांचो मेळोन हो जो खर्च हो 66,87,920 रुपीज इतलो हो खर्च आसा. आणि काय बिलां अजूनय सरकारा कडेन पावंक ना म्हणून अजूनय काय जे बिल्स आसा ते पे करपाचे अशें जाप तेणी दिल्ली. आता कितले पयशे दिवपाचे उरला हे जेन्ना सब क्वेश्चन आसलो ताका सब क्वेश्चन आन्सर दितना आलेक्स सिक्वेरांनी सांगलें की सुप्रीम कोर्टान 24 प्रकरणां जाली. त्या 24 प्रकरणाचे वकील जे आसले त्या वकिलांचे 15,16,420 रुपया दिवपाचे अजून बाकी आसा. आणि तशेंच हायकोर्टान जे वकील आसले त्यांची 12 प्रकरणांची अजून बिलाच येवंक ना. सो तो आंकडो मेळना. एकूण जर पळयत जाल्यार 32 खटले जे आसा त्यांची हे पयशे दिवप बाकी आसा. 127 खटले जे खाजगी वकील जे आसा प्रायवेट वकील आसतात ते पळयतात आणि ताचेर 32 खटल्यांचे उपस्थित जी रावले त्यांची बिलां अजून येवंक ना ते दिवप बाकी आसा. 5 वर्सां आमचे वकील जर आमी काडले जाल्यार 95 जी प्रकरणां आसा तेतूनसून 49,21,500 रुपया जे आसा ते अजूनय दिवप बाकी आसा अशी जाप आलेक्स सिक्वेरा बाब यांच्यांनी युरी आलेमाव यांच्या प्रश्नाक दितना विधानसभेत दिली. अशो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. फाटल्या 15 म्हयन्यांत दाबोळी तशेंच मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर वट्ट 34.42 किलो भांगराची तस्करी जाल्ल्याचें मुखार आयलां. 13.8 भांगर मोपा जाल्यार 22.33 किलो भांगर दाबोळी विमानतळाचेर तस्करी जाल्ल्याचें कळटा. दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियादो फर्नांडीस हांणी लोकसभेंत एक प्रश्नाक केंद्रीय वित्त खात्याचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी लिखीत स्वरुपांत ही जाप दिली. एका तस्करी प्रकरणांत दाबोळी विमानतळाचेर काम करपी कर्मचाऱ्यांचोच हात आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयल्या. उपरांत 3 जाणांचेर गुन्हो नोंद केल्ल्याचें ह्या जापेन म्हणलां. गोंयच्या 13 उत्पादनांक बेगीनूच GI टॅग मेळपाक शकता. हे खातीरची प्रक्रिया सुरू आसा. पोरू गोंयच्या 5 उत्पादनांक GI टॅग मेळ्ळ्यात. GI टॅग प्रक्रियेंत आशिल्लीं उत्पादनां अशीं: मांगीलाल आंबो, कोरगूट तांदूळ, मुसारत आंबो, ताळगांवची वांयगी, गोंयचे काजू, नाल्ल, हुर्राक, घुमट, गोंयचे सॉसेजीस, कोकोनट फेणी, कुणबी साडी, दोदल आनी कावी कला. गोंयच्या 13 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा आनी पोरू 5 गोंयच्या प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग ऑलरेडी मेळ्ळा. ह्या वर्सा जे आमी 13 प्रॉडक्ट घातल्या GI टॅगान गोंय सरकारान ताची प्रक्रिया सुरू जाल्लेली आसा. आनी हे 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट कितें ही हांव तुमकां सांगतलो. पूण ताच्या पयलीं हांव एक सांगता की टॅग कित्याक इम्पॉर्टंट आसा. कारण खंयच्याय राज्याची वेगळेपण केन्ना वळखलें वयता त्यांच्या त्या राज्यांनी जे प्रॉडक्ट्स जाता त्या प्रॉडक्टांक जेन्ना GI टॅग मेळटा तेन्ना तेचें खाशेलेपण वळखलें वयता. त्या खातीर गोंयचे पोरू 5 प्रॉडक्ट्सांक GI टॅग गोंय सरकारान घेतले आनी आतां 13 प्रॉडक्ट्सांची लिस्ट GI टॅग अप्लाय केला आनी त्याची प्रोसेस जी आसा ती स्टार्ट जाल्लेली आसा. ती 13 प्रॉडक्ट खंयचे हे तुमकां सांगता. तितून पयलें नांव आसा तें म्हटल्यार मांगीलाल आंबो. ह्या आंब्याचो एक प्रकार आसा जो गोंयांत जाता. कोरगूट तांदूळ हे गोंयांत जाता.
मुसारत आंबो हो एक आंब्याचो प्रकार आसा, हो गोंयांत जाता. ताळगांवची वांयगी ही ताळगांवची खासियत आसा ती ह्या लिस्टान आसा. गोंयचे काजू हे जर फामाद आसात पूण ताका GI टॅग नासले आयज पर्यंत, सो ते नांव ह्या लिस्टान एड जाल्लेलें आसा. नाल्ल, गोंयचे नाल्ल ते आसा. हुर्राक, घुमट, जाल्यार गोंयचे सॉसेजीस हे ह्या लिस्टान आसपावता. कोकोनट फेणी एकाय GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. ही म्हायती ऑलरेडी देविया राणे हांच्यांनी सांगल्या, प्रेसानूय सांगलें की फेणीक GI टॅग मेळपाच्या वाटेर आसा. कुणबी साडी ही एक गोंयचे वेगळे खाशेलपण आसा आनी एका कुणबी साडीक सुद्दां GI टॅग मेळपाक जाय म्हणून तेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान जाल्लो आसा. दोदेल आनी फायनली कावी कला, ह्या कावी कलेचोय आस्पाव ह्या लिस्टान गोंय सरकारान केलो. ह्या चालू आसलेल्या असेंब्ली सेशनान विरोधी आमदार विजय सरदेसाय हांच्यांनी हो टॉपीक काडलो की गोंयची कावी कला हेका टॅग मेळपाकूच जाय. कर्नाटक राज्यान ऑलरेडी ह्या कावी कले खातीर अप्लाय केला आनी ती कर्नाटक सरकार ही कावी कला चोरून वयच्या पयलीं गोंयच्या कावी कलेक हो GI टॅग मेळपाकूच जाय अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायन केली. तेच्या उपरांत हेचो कावी कलेचो आस्पाव ह्या 13 प्रॉडक्ट्सांच्या यादीन केल्लो आसा. सो ह्या 13 प्रॉडक्ट्स GI टॅगाक अप्लाय जाला आनी ताचो प्रोसेसूय चालू आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. फाटल्या म्हयन्यासावन सेगीत पडपी पावसाक लागून सुपारीच्या पिकांक परत फटको बसला. बागायतदारांक आर्थीक लुकसाण जाला, तांच्यांनी सरकारा कडेन लुकसाण भरपाईची मागणी केल्या. शेताबरोबरच सुपारीच्या पिकाक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला. फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेच्या आनंद कडेकार हांच्या बागायतींतल्यो माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यो. सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात. देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या. कुळागर म्हणजे ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो न्हय, ते खातीर आतां एक केल्या टायमार सुपारी सगळी गोवन पडल्या. हय, कुळागरां माडयो मोडल्या वाऱ्यान आनी कितें जालां, अशी नुकसाणी भरपूर जाल्या. वाळाच्यो धडो मोडल्या आनी ह्या बद्दल आमकां सरकारान कितें तरी हेचेर मदत करची. बागायती कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत लोक कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून उदक प्रदूशीत जाता. तशेंच बागायतदाराकूय ह्या कोयराक लागून त्रास जाता. लोकांनी कोयर व्हाळांत उडोवचो न्हय अशें आवाहनूय आनंदान केलां. बांदार म्हणजे कितें विशय, बांद हो सगळ्याचो, म्हाका सुद्दां बांद लागता तो, पूण कितें आसा त्या टायमार ते हें काडिना, आडयता तें पळी काडिना आनी तें उदक व्हांवोन सगळें व्हरून कुळागरां गेलें, सगळे कुळागरां नास धूस जाले. बरें वयले लोक बरें कितें कचरो व्हाळां उडयता न्हय, तो सगळो व्हाळां येवन थंय लागता बांद मोडी नाशिल्ल्या कारणान आनी तें उदक सगळें हें जाता, दूशीत जाता. तेजेरूय थळाव्या लोकांनी हय, थळाव्या लोकांनी हेचेर विचार करचो मातसो. व्हाळां उडयतना मात तर थोडो विचार करचो. नमस्कार. सध्या मी आसा सावयवेऱ्या गांवांतल्या खेडे वाठारांत, जंय हांगा एक विजयदुर्गा देवस्थान केरी जें आसा त्या तळयेचो एक फाटो, एक व्हाळ हांगा व्हांवता. हांगा चडशा लोकांचें उत्पन्न म्हटल्यार कुळागरी उत्पन्न, पूण दुर्दैवान सध्या शहरीकरणाचो प्रभाव ह्या सैमान नटलेल्या भागाचेर पडपाक लागला. हो पारंपारीक ओहो नालो जो आसा, ह्या नाल्यान सध्या लोक नाका जाल्लो कचरो हाडून उडयतात. कुळागरी लोक आपले पर्यंत काळजी घेवन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लायतात, पूण शहरी भागांतले कांय सुशिक्षीत लोक ह्या नाल्यान नाका जाल्लो कचरो वापरतात, जातून भुरग्यांचे डायपर, जाणट्यांचे डायपर, लेडीजांचे पॅम्पर्स अशे खूब तरेचो कचरो थंय येवन पडटा. हेची विल्हेवाट लायता म्हटल्यार थळावे जे शेतकार जे आसा, कुळागरी मनीस आसा, तांकां नाका परत जाता. हे गैरप्रकार आडोवपाचें काम सरकार करूंक शकना. थळाव्यांनीच जतनाय घेवन आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तेची वेवस्थीत विल्हेवाट लावची, अशी ह्या थळाव्या कुळागरांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर खेडे सावयवेरेच्यान शेखर नायक.
खणी कसिनो आणि कोशाच्या येरादारीचे 10,187.62 कोटी थकबाकी उरल्यात ते वसूल करचे म्हूण आमी मुख्य सचिवांक निवेदन दिलां अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिली. मात जर हे पयशे वसूल करूंक ना जाल्यार राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी पाटकारान दिल्या. म्हटल्यार फेब्रुवारी 2014 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर एक कायदो हाडटा जातून कोलाक तो सांगता की कोला लागून गोंयांत पोल्युशन जाता आणि 2% रुपये तो चार्ज करपाचे हे नोटिफिकेशन हाडटा. सो 11 सप्टेंबर 2014 मनोहर पर्रीकर आणि एक अमेंडमेंट हाडटा आणि कितें करता, कोल आणि कोकाक पळय 2% जे लायिल्ले सेस ते 2% वयल्यान तो 0.5% ऑफ द सेल व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट करता. ह्या मुख्यमंत्र्यान आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीक ह्या गोंयच्या लोकांक सांगचे पडटले की तुम्ही 2% वयल्यान 0.5% कित्याक केले. हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना आणि हे सगळे जर आमी टोटल करत जाल्यार हाची टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया. कितले? 10,187.62 crores. परत एकदा सांगता गोंयकारांनो, 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले. आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे? अडानी, जिंदाल, वेदांता, these are the major players in these 10,000 crores. या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसा. सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकारांक आज काबार करपाक उठल्या. कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताचे तुम्ही कापपाक वतात आणि आमी 10,000 कोटी रुपया पयशे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयले घेऊन तुम्ही दिल्या की इतले पयशे बाकी आसा म्हणून. कित्याक तुम्ही हे रिकवर करना? केरळाच्या वायनाडान दोंगराच्या पालसण कोसळून जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठाराचो मसुदो परतून जारी केलो. हातूंत गोंयच्या 108 गांवांचो आस्पाव आसा. केंद्रान जारी केल्ल्या पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील मसुद्याक गोंयचो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान येवकार दिलो. हो मसुदो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर तशेंच वर्तमान आनी फुडारा खातीर खूब गरजेचो आशिल्ल्याचें राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. आयकात. ड्राफ्ट जो मसुदा आसा हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आनी गोंयच्या वर्तमान आनी फुडारा खातीर चडांत चड गरजेचो आसा. कित्याक हो जो मसुदो आसा तेचें जर बारकायेन वाचन केलें जाल्यार तितून आमकां स्पश्ट जाता की 70-57 जे गांव आसा हे इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव विलेजीस म्हणून घोशीत जाल्ले आसा. आता हे जेन्ना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून एखादो आवाठ घोशीत जाता तर त्या आवाठान जे विना खणीचे व्यवसाय आसा, जे चिरे खणी आसा किंवा रेंव काडपाचे व्यवसाय आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आडमेळे येताले, निर्बंध येताले. पूण त्या वाठारांत जे लोक रावतात, जे लोक पिढ्यान पिढ्या आपले पारंपारीक उद्योग व्यवसाय करीत येयल्ले आसा, तातूंत मागीर शेती आसा किंवा मासेमारी आसा किंवा पशुपालन आसा, ह्या उद्योगाचेर कसलेच आडमेळे येवचे ना. ती जे नोटिफिकेशन आसा, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आसा, तेचेर लोकांक जर आपली मतां व्यक्त करपाची आसा जाल्यार तांकां तशी सवलत जी आसा ही केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान मंत्रालयान दिल्ली आसा. गोंयान सत्तरी, सांगे, काणकोण, केपें हो आनी धारबांदोडा हो जो आवाठ आसा हो आवाठ म्हळ्यार आमच्या गोंयची 6 अभयारण्य आनी एक राष्ट्रीय उद्यान आसा तांचो आवाठ आसा. ह्या जंगलांची राखण जावप चड गरजेचें आसा. कित्याक जर जंगलां उरलीं जाल्यार आमकां पिवपाचें उदक मेळटालें, प्राणवायू मेळटालो आनी आमचें जिवीत आसा ही सुंदर आनी सोबीत जातालें. तेका लागून आमी सगळ्यांनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचें स्वागत कराप ही चड गरजेचें आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार फाटले फावट जेन्ना हो मसुदो जारी केल्लो तेन्ना गोंयच्या कांय लोकांनी ताका विरोध केल्लो. लोकांचो विरोध लक्षात घेवन हातूंतल्यान सुमार 40 गांव भायर काडपाची तयारी गोंय सरकारान दाखयल्ली. तशेंच हे 40 गांव भायर काडून दुसऱ्या 10 गांवांचो आस्पाव भितर करपाचो गोंय सरकाराचो विचार आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
आकेबाश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंचा सयत 5 पंच वांगड्यांनी ताणी मारली. ताका लागून थळावे लोक चाळवले. तिडकल्ल्या लोकांनी ग्रामसभा अर्देर सोडून ते घरा गेले. पंचायतीन जाल्ल्या भ्रष्टाचारा विशीं कागाळ दाखल करतले असो इशारोय लोकांनी दिलो. आकेबाश पंचायतीच्या ग्रामसभेक सरपंच उपसरपंच आणि 5 पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान थळावे आक्रमक. ग्रामसभा अर्द्यार सोडून लोक गेले घरा. सामान्य मनीस पुलीस स्टेशनात वा विधानसभेत आपले प्रश्न मांडपाक शकनात. ताका लागून तांचे खातीर ग्रामसभा आसता. मात हेच ग्रामसभेक जर सरपंच आणि उपसरपंचान दांडी मारली जाल्यार प्रश्न कोणाकडेन मांडपाचे म्हूण तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी प्रश्न केला. The Sarpanch is going on leave. Soon after Sarpanch, deputy are going on leave. So here the Gram Sabha members who are over here, I don't know, they are facing hardship. And I think so, the Minister for Panchayat, Honorable Minister for Panchayat should look into this. The Director of Panchayat, the Deputy Director of Panchayat should look into this. The hardship faced by the Gram Sabha members. Because what is going on till today, no development has been taken place. Only development was the outing of the deputy sarpanch and the deputy sarpanch and the new sarpanch. That was the development. Let them show the report card of what they have done for the last 8 months. And they have been giving excuses, and now they are, because they have been running out of excuses. This of they going on leave. So I think so the Gram Sabha members have taken a good decision to boycott this meeting, and they have been requested to the secretary to take a next Gram Sabha meeting when the sarpanch or the deputy sarpanch takes charge. पंचायत अभियान कितले दीस दवरतले तुमी? पंचायत फॉर्मेशना फाटल्यान एक व्हेरी होलिस्टीक रिजन आशिल्ली की गांवच्या लोकांक वाचा मेळची. प्रत्येक मनीस असेंब्लीन वचून कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून कोर्टान कंप्लेंट दिवंक शकना, प्रत्येक मनीस वचून पुलीस स्टेशनात दिवंक शकना. हाजे खातीर पंचायत आशिल्ली न्ही. आतां अविनाश आसतना कामां जातालीं, रस्ते जाले, कितलेशे गटर जाले, अवेलेबल आशिल्लो. हांव कितें म्हणटा आतां आमच्या सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आफ्टर ऑलमोस्ट 2-3 months ऑफ लीव. ही मे बी हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड रिजन फॉर इट. आमकां तशें पर्सनल हेजेर कोणाचें उलोवपाक मेळना. पूण समबडी शूड बी देअर टू लूक इन टू दीस मॅटर. आता डेप्युटी ना, पंच ना, आनी तांकां आतां 2 जाण ना म्हणून सामकी तांची बिल्डिंगय नाही. मजगती सरपंचाच्या आणि उपसरपंचाच्या गैरहजेरी विशीं जेन्ना पत्रकारांनी पंचायतीच्या सचिवाक विचारले जाल्यार तो म्हणटा सरपंचान राजिनामो दिला आणि उपसरपंच खंय भलायकी इबाडल्या म्हूण रजेर गेला. सरपंचान रेजिग्नेशन दिला आणि डेप्युटी सरपंच किती तरी हेल्थ ग्राउंडाचे ते लिव्हीर गेला. ग्रामसभा आपण बंद झाली. ग्रामसभा तिने पलाट केली. इमर्जन्सी लोक बळ मारपा लागले ग्रामसभेक. ग्रामसभा सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, ग्रामसभा एडजॉर्न कर म्हणून. आता डेप्युटी सरपंच आणि सरपंच आता कितलेशे महिने झाले पळय आम्ही लिव्हरच आता कितले झाले असेल तुम्ही आता लिव्ह आणि हांव कितकोन सांगता ते अजून कोण सांगता. सद्या लिव्ह घातला तुमी दिता आमी परमिशन दिना. हय घालता वयता आमी कांय परमिशन आमी दिना. कितकोन सांगताले लिव्हर गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर आकेबाशच्यान भीमा पाटील. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पाजी फोंड मडगांव दोंगराचे पालसण कोसळ्ळे. ताका लागून ह्या वाठारा भोंवतणी आशिल्ल्या इमारतींक आनी बांदकामांक धोको निर्माण जाला. सुरक्षे खातीर थंयच्या लोकांक दुसरे कडेन सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. 54 कॉल आयिल्ले. कितल्यांक? 16:54 पुलिसान दिले आमकां कॉल. सो पुलिसान आमकां कॉल दिवन लँडस्लायड जाला म्हणून. सो लँडस्लायड जावन आमी इमिजिएटली जाला म्हणून आमची टर्न आउट केलो. सो तेणी हिंगा येवन पयले 2 बिल्डींग आहा थंय, सपना व्हॅली आणि कितली बिल्डींग. सो 2 बिल्डींग आहा नियर हॉरायझन हॉस्पिटल, बिहायंड हॉरायझन हॉस्पिटल. सो त्यांचो वयर सारको रोड गेला, एक्सेस रोड दोन्ही बिल्डिंगेचो. ही 5 फ्लोर हा बिल्डींग आणि एक ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डींग आहा. सो तेंचे एंड इश म्हणटा ते भाशेन थिंगा रस्तो एंड जाता आणि थिंगाच ते सगळे कॉलेज जाल्ले आहा. आणि दोन्ही बिल्डिंगेचे दोन्ही सायडीन बिल्डिंगेचे ते वॉल मेन डेड वॉल आहाय ते एक्सपोज जाल्ले आहा.
हे सायडीन थोडे एक्सपोज जाला ते सायडीन तेणी तांकां एवोकेट करून सांगला आमगे ऑलरेडी स्टाफ येयलो पळय तो हॉलदार आहा तेणी इंस्ट्रक्शन दिल्लें पयलें ऑलरेडी एवोकेट करून हिंगा दोग जाणां हिंगा सबीर साहेब सपना व्हॅली 37 हितूलो एवोकेट केल्ले ओके सो सांगूंक जायना कित्याक ताका डीप आहा आनी सकयल हें आहा लँडस्लायड जावपाक शकता आनीकूय देवपाक शकता सो बिल्डींग सारकी एक्सपोज जातली सो तिचें कितलें फावंडेशन त्या वदान भितर आहा तें आमकां खबर ना सो त्या वदान फावंडेशन तितलें डीप ना ते लेवलाचें डीप ना जाल्यार तें कोसळोंक शकता सो ताका आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आमच्या स्टाफांक टर्नआवट हें आमचे क्रू येयले तेणी सगळें इंस्ट्रक्शन दिल्लें बिल्डिंगी कितें डेंजरस बी आहा अशें दिसता तुका डेंजरस सांगूंक शकना आमी असो गजाली आमकां डेंजर आहा सद्या ऑलरेडी कलॅप्स जाल्लें आहा सायड सो हेंय आख्खें देंवोंक शकता उदक तितलें मेळना तरी आसतना कलॅप्स जालें कित्याक त्या वदान तें सॉफ्ट मार्ट त्या वदान तें हें ना सारकें म्हळ्यार तो रिटेनिंग वॉल ना तो बेस्ट वॉल केल्लो सो तो मॉडर्न केल्लो गोंय गुन्यांव फट्यान 1930 ह्या हेल्प नंबरा वयल्यान जुलय 2022 ते आतां मेरेन ऑनलायन फटवणूक केल्ल्याचे सोपुज्य 73 कोटी रुपया जप्त केल्यात अशी माहिती गोंय गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या गुन्यांव फाट्याचो 1930 हो हेल्पलायन नंबर आसा थंय लोकांनी आपल्यो कागाळी नोंद करच्यो अशें आवाहन SP गुप्ता हांणी केलें अभी तक 3.73 करोड़ हमने पैसा फ्रीज किया 1930 पोर्टल से टोटल 3.73 करोड़ ये जुलाई 2022 से फंक्शनल है 3.73 करोड़ हमने उसमें फ्रीज किया है उसमें से 2.71 करोड़ इसी साल फ्रीज किया है 2.71 करोड़ ठीक है और उसके बाद जो पोर्टल पे कंप्लेन आई है पोर्टल पे जो कंप्लेन मैंने बताया दो तरीके हैं 1930 और दूसरा पोर्टल पे डायरेक्टली अगर कंप्लेन किया तो उसमें हमने 3 करोड़ रुपीज फ्रीज किया है तो टोटल मिलाकर 6.73 करोड़ हम अभी तक फ्रीज कर चुके हैं more than 3.5 crores from 1930 portal which also was emphasized by our honorable CM also 2.73 crores इसका एग्जैक्ट अमाउंट है और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़ है तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट और अगर कोई भी इशू हो तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जा ही सकते हैं बट ये जो 1930 हेल्पलाइन है और cybercrime.gov.in पोर्टल है इसका आप यूज लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात कुमंतक TV आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही